आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार ह्याच देवाच्या उपदेशाची खबर केल्ली आमच्या कानार सादवल्या. आनी हे उपदेश कोणाक काय खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक उगडास करून म्हणटा, देवान तुमकां हे उपदेश फावो केल्यात. आनी कित्याक फावो केल्यात काय? कित्याक तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आकारून हाडूंक जाय. तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे मांडून हाडूंक जाय. पूण आमी आदल्या करारांत नदर मारीत जाल्यार ही इस्रायल पोरजां जी देवाची मोगाची पोरजां आसली, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत आकारून हाडूंक विसरता, फाटीं उरता, देवाचेर गुणगुणटा, देवाच्या मोगा सोरशिल्ली पयस वेता. जरी तर हे उपदेश बऱ्या मनान घेतलेले जाल्यार घोडी आपल्या जिवितान जशें आयचे पयले वाचप सांगता ते भाशेन आपल्या जिवितान कुशालकाय अनुभवूंक पावतली आसली. आनी तांची कुशालकाय एके नदी भाशी सदांच ती कुशालकाय उरतली आसली, सदांच सर्वदा आसतली कुशालकाय ती भोगूंक पावतली आसली. तर प्रिदेच्या बाबा भयणानो, आयचो विशय आमकां जण एकल्याक देवाच्या उपदेशांचेर बोर घालूंक आमकां उलो करता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें घेवया काय? हे देवाचे उपदेश आमी कशे तरेन आमच्या जिवितान पाळूंक आनी ह्या वरवीं ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत कशे तरेन आकारून हाडूंक जाता काय? पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार हे देवाचे उपदेश पाळूंक आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसूंक खूब गरजेची आनी फायद्याची. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसता तेन्ना हे देवाचे उपदेश स्विकारूंक, ते वेव्हारांत घालूंक आमकां जण एकल्याक सोंपें जाता.